कोट केला की वाघ जगल्याशिवाय फॉरेस्ट जगू शकना. म्हणजे वाघ हो मूलभूत असो हें धरला तेणी मान्य. जेन्ना हांगा 70 गांव वतले तेन्ना आमच्याच जाणट्यांनी वाघाक सुद्धा एक दैवत्व म्हणजे देव अशें ताका हें दिल्लें आनी तेचें निसर्गाचें वनांचें सगळें रक्षण केलें. तेचे बरोबर वाघ हो घटक तो. पूण केन्नाच असो संघर्श जावंक ना. हो संघर्ष निर्माण जालो आतांच. हेच्या खातीर आमकां विचार करचो पडटलो. तो विचार करतना हें तुमकां सांगता, आयज हे जे जजमेंट आहा न्हू ते 70चे भविश्य ठरयता. कित्याक दोनूय वक्त्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे 1900 आसा भितरली एकच खोतीगांव आहा न्हू ती नोटिफाय जाल्या. अदरवायज ह्यो पार्टी जाल्ले आहा. एकच जी महावीर आहा न्हू पार्क आहा तो सामको नोटिफाय जावन नासलो. म्हणजे पांचांतली एकच डी नोटिफाय जर आहा जाल्यार ती. तेचो ग्राउंड घेवन सरकार कितें म्हणटा आनी पिटिशनर कितें म्हणटा तेजें तुमकां सादारणसो ग्राउंड घेता हांव. म्हणजे खंय आमी फेल्युअर येयल्या तेचो हांव हेजें मनन चिंतन ह्या जवळ जवळ 4 दीस लागून ह्या हेचें हें केल्लें आहा. हेका अंडरलायन करून स्ट्रेस केल्ले आहा पॉयंट. खंय आमचे सो कॉल्ड जे भाग्यविधाते म्हणा किंवा कोण आसले ते कमी पडले ते हें दाखयता जजमेंट. जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर 28/6/2011 एक लेटर धाडटा कोणाक दिगंबर कामती. कितें म्हणून की भीमगड पासून ती ही जी एरिया आसा काली हें धरून सगळो हो बेल्ट बऱ्या तरेन टायगरांक हें करपाचो रिजर्व करपाक. आनी बरी कॉरिडॉर आहा ती. कित्याक टायगरांक तो म्हणटा मोठी एरिया जाय. तर त्या खातीर तो लेटर धाडटा. 5 वर्सां तेचेर कांयच कारवाई जायना. तेच्या उपरांत 16 NTCA नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी एक हांगासर वायल्ड लायफ सँच्युरीक एक लेटर धाडटा की तुमी त्या प्रोपोजलाचें कितें केलें. तर हांगासलो एक ऑफिसर म्हणजे कन्झर्वेटर सगळ्या डेप्युटी कन्झर्वेटरांक घेवन बसता. एक टेंटेटिव्ह एक प्लॅन करता आनी आमची अशी तयारी आसा तो मॅप करता आनी तेची तयारी तो दाखयता करपाक. इतक्या पर्यंत ते प्रश्न तुमकां कित्याक बॅकग्रावंडूय तुमकां कळोवंक जाय. हें अभयारण्य किंवा टायगर जो आयज आमचेर येयला रिजर्व टायगराचेर संकट येयला तेच्या फाटल्यान आमचे जे सो कॉल्ड राजकारणी आहा तेंच्यांनी आमकां ह्या विशय सरकारान घातल्यात. तुमी अशें म्हणू नाका की पर्यावरणीय जे कोण मागतात तेंच्यांनी आमकां घातल्या. तेच्या पेक्षा म्हाजें म्हणणें आहा. कित्याक कोर्टांतले प्रश्न तुमकां सांगता की कोर्टान येयल्ले एजीक येयल्ले प्रश्न सांगता तुमकां जजान सरळ विचारलेले आहा की जेन्ना प्रश्न येयलो की आमचो स्ट्रॉंग पॉयंट काय टायगर झोन नाका म्हणपाक आमचो स्ट्रॉंग पॉयंट एजीचो कितें आहा की लोकांचें पुनर्वसन जावंक ना. लोकांचें सेटलमेंट जावंक ना. तेचेर कोर्टाचो प्रश्न आहा की 24 वर्सां 1999 पासून ते 2023 पर्यंत तुमचे जे सेटल करपी मनीस आहा किंवा गव्हर्मेंट आहा ते कितें करी हो प्रश्न येयलो. म्हणजे थंय फेल्युअर जालें. 24 वर्सां ते तुमचे सरकार किंवा तुमचे गव्हर्मेंट ते करूं शकले ना. सो तुमचो पॉयंट जो सरकाराचें अपयश आहा तो कोर्टान तुमी पॉयंट करूं शकना. आतां सरकारान कशें धरला आपलें अपयश लोकांक सेटल करूं शकना तो कोर्टान तेंच्यांनी पॉयंट धरला आपलो स्ट्रॉंग काय म्हणून डिफेंड करपाक की आमी सेटल करूं शकले ना. तुमचें काम आसलें तो म्हणटा. तो पॉयंट नल एंड वॉयड जाता. तसो तेणी काडून उडयता. दुसरो पॉयंट तो काय म्हणटा की वायल्ड लायफ सँच्युरी आसात न्हू तेतून सगळे
सगळ्या जनावरांचे हे जातात न्हू कितें संवर्धन जातात न्हू आनी कित्याक टायगर हे जाय असो सरकार म्हणटा. तिसरो जो म्हणटा कितें की NTCAचो म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरीचो 38V1 हे सेक्शन आहा कन्जर्वेशन ऑफ हे टायगर कन्जर्वेशन प्लॅन. तो तेणी सेक्शनान घातलेलो आहा हे करतना की ते तुमी इम्प्लिमेंट करचे. तर हे कन्जर्वेटिव्ह प्लॅन प्रमाणे तुका ती एरिया हे करची पडटली कितें मार्क करची पडटली. मार्क करून भितर फॉरेस्टाचो जो ऑफिसर आहा ऑथरायज मनशा शिवाय कोणाक एंट्री ना अशी जी रिस्ट्रिक्शन आहा ती पयलीं ताबडतोब हातीन घे म्हणटा तो. आनी 38O आसा न्हू ती ताका ऑथॉरिटी दिता. आतां तुमकां सांगपाक हांव सोदतां की डिनोटिफाय करतले जर काजू एरिया तेणी सांगलो तो पॉयंट एक वॅलीड आहा की सरकारा कडेन उरना हें लक्षांत दवरा तुमी. जेन्ना नोटिफायड जर जालें जाल्यार सरकाराच्या हातीन उरना ते वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी NTCAचें परमिशन घेवचें पडटलें डिनोटिफाय करपाक ती एरिया. 4000 स्क्वेअर मिटर समजा पडली 4000 किलोमिटर समजा पडली 4000 हेक्टर किलोमिटर समजा पडली जाल्यार सरकारा कडेन अशें रावो नाकात तुमी की सरकार आमकां दितले. सरकाराक परमिशन ग्रांट करचें पडटलें कोणा कडसून वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी NTCA कडसून तांकां. आनी ताका वॅलीड कॉज जाय पडटले. तुमी नाकाल्ले कॉज सांगूंक शकना. आयज ते कितें म्हणटा तुमच्या कडेन कारणच अशें ना की तुमी डिले करपाक. इतके दिसांची परिस्थिती आमी आंदोलनां केली तेंच्या कडेन नोटिफिकेशन धाडल्या कारणान काय व्हडलेशें ते करूं नासले. पण आतां एक डेडलायन 70 थारपाची आहा. हेतूर तो म्हणटा 3 म्हयन्या भितर 26A प्रमाणे ते नोटिफाय कर. नोटिफाय केल्या उपरांत तुमकां परिस्थिती खबर आहा करंजोळची. बाउंड्री खंयसून वयता दर तळये वरसून. बफर झोन खंयसून वयता तो हेच्या कडेन पावता खंय जवळ जवळ 1 किलोमिटर. आनी एक लक्षांत दवरा तो वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या फुडें चलता भितर विदीन चलना. म्हटल्या उपरांत आमी आयज कितक्या डेंजरान आसात. आनी तेंच्यांनी आनी एक काम केलां की वायल्ड लायफ सँच्युरीचो जो बफर झोन आसा तो ते कन्सिडर करतले काय कोर एरिया म्हणून वाघांची कोर एरिया आसा त्याचो बफर झोन हो आमकां सँक्शन जाल्या उपरांत कळटलो. तेन्ना वेळ गेल्लो आसतलो. तेन्ना आतां म्हाका दिसता इतलीं वर्सां आमी केले न्हू ते एक करपाक तरी आमकां वाट आसली. पण आतां डेडलायन. आनी तुमकां आतां हो जजमेंट वाचल्या उपरांत म्हाज्या तरी दृश्टीन जितलो हांव थोडोसो हें कायदो शिकला त्या प्रमाणे दोतोरे हांगासर आहात आनी तेंच्यांनी ओपन फॉरमार सांगलेलें आसा की म्हाका जाल्यार एक पॉयंट हेतूर दिसना की आमी हेतूरसून सुप्रीम कोर्टान हेका स्टे हाडूंक शकता. कित्याक आयज दृश्टिकोन कसो आसा वयर सुद्दां जेन्ना आमी लिबरेशन जालें तेन्ना 40,000 वाघ देशान आसले. आयज 3,176 वाघ उरले. म्हणजे जजांचो सुद्दां पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आहा की हे जे वाघा सारके जे एक युनिक जनावर आसा ते आयज लुप्त जाता. त्या खातीर तेंच्यांनी 2 भाग केल्या. भितरले 3,000 हे हेतूर आहा कित्याक आहा रिझर्व हेतूर आहात आनी 1,176 हे ओपन हेतूर आहात. ते ओपन हेतूर आसात ते मरतात म्हणटात ते. फक्त 5 आमचे आनी आमचे भितर 5 आसा. आमचे 5 आसा पूण तेंच्यांनी कशें धरलां की भीमगड पासून काली धरून हो कॅचमेंट एरिया मोठो धरून तेंच्यांनी कितें केलां पासो जेन्ना हें करता पळय वायल्ड लायफ सँच्युरी तेन्ना कशें आसता वाघाचें संवर्धन जावपाक की मोठे वाघ आसता न्हू तेंची एक सर्टन एरिया आसता ते भितर दुसऱ्याक घेयना. आनी बछडे आसतात न्हू बछडे ते जगपा खातीर तो एरिया सोडून दुसरे कडेन वयता. आतां समजा वाघेरी पुरतेच जर मर्यादीत दवरले त्यांच्या भितर हे जावन लढाय जावन भितरले जे यंग मेल आसा ते मरतले. त्या खातीर तांकां व्हडलो प्लेटो जावो. प्लेटो खातीर तेंच्यांनी कितें केलां भीमगड धरून ते सगळें हें केलां म्हणजे कोर एरिया केला. तेन्ना प्रश्न आमचो आसा म्हाजे जाल्यार सरळ आहा तुमकां सुवर्ण मध्य जावंक जाय.
कित्याक ह्या जजमेंटान म्हटलें आहा की ह्युमन हॅबिटेट आणि टायगर हॅबिटेट म्हणजे जनावरांचे हॅबिटेट खंय तरी म्हाका सांगा तुमी ह्यो ज्यो आमच्यो काजी आसा त्यो वगळोन तेचो आमकां कायदेशीर रायट दिवंक एक सर्टन एरिया आणि भीमगड एरिया किंवा जी कोर एरिया जर वयर आसा राजेश म्हणटा तसो आणि जेचो जर आमकां हें ना कांयच उपद्रव ना त्या एरियाक म्हाका अशें दिसता की थंय काय आमचो प्रॉब्लेम ना पूण आयज अशें आहा काजू जें झाड आमी केलां ते काजू तुमी कन्सिडर करतले हें म्हणून वन्य झाड म्हणून काजू खंयच्या बेटचेर वन्य झाड येता दुसरें तुमकां सांगता आनी एक भयानक स्टेटमेंट तुमी तो स्टेटमेंटाचो अर्थ घेयनात की आमकां दिसता कितें म्हाजें पोजिशन आहा एक तेंचो ऑफिसर कितें म्हणटा सालीलकर दिसता तेजो टायगर हे जाल्या उपरांत रोखडोच तेजो निवाडो जाल्या उपरांत दुसरे दिसा तेजो निवाडो येयलो हे येयलो स्टेटमेंट येयलो तेणी सरळ सांगलें एनक्रोचमेंट जमीन जी आसा ती गव्हर्मेंटाची जमीन एनक्रोचमेंट जमिनीचेर अधिकार फार्मरांचो नात म्हणटा तो ही खंयची बेज तशी जर सर्वे करपाक गेले जाल्यार सत्तरीची परिस्थिती कितें भयान आहा न्हू एनक्रोचमेंट जमनी शिवाय आमच्या कडेन आसा कितें तेन्ना हांव सांगता तुमकां हो आतां जिवन मरणाचोच प्रश्न आतां इतके दिसा आमी कशें आहा खंयची तरी पांगुणां घेवन म्हणजे अशें ना ही सायड लायन काडली ती सायड लायन केली ना नथींग डुईंग आतां सर्वायवल ना हेचेर म्हणटा तो ठोस म्हणटा तो विचार जावचो आनी जेनी तेनी घेवचो असं आमी आतां ठरयलां आयचे चर्चा सत्र कित्याक दवरला सांगणें कळटा म्हणून सादारणशें आमकां आमचें कर्तव्य आहा कित्याक इतिहास जेन्ना सत्तरीचो बारीकसो कोण तरी बरयतलो एक 3 जाण पिशे म्हणजे आमी एक हांगा 20 जाण अशे जमलेले ते असो तरी विचार तेंच्यांनी दवरलो धरचो काय ना तो तुमी सोडा धरा तो प्रश्न कित्याक सगळे आमी लादूं शकना पण सिरियस प्रश्न आहा सत्तरीचें अस्तित्व जो आहा तेन्ना हेचेर चर्चा जावची हे इंटरप्रिटेशन आमी केल्लें आसा म्हणजे हे जजमेंट अशें आहा आयज पर्यंत जजमेंट कर म्हणून अशें येवंक ना सरकारान ती पळवाट केली कितें म्हणून सेक्शन V1 38 तो म्हणटा शॅल बी म्हणून एक शब्द आहा शॅल बी म्हणजे करचें म्हणून ना सरकार हय म्हणटा तो कितें म्हणटा ती ऑब्लिगेटरी म्हणजे कितें आसा तेका एक स्पेसिफीक शब्द आहा मॅन्डेटरी ना म्हणटा तो एजी ते डायरेक्टिव्ह पडटा करचें शॅल बी वील बी ना तुमकां तें बी सांगता की NTCA अशी पावर दिल्ली आसा की सरकार समज जर हयगय करता जाल्यार तिका पावर आहा तिका पावर ह्या सेक्शनान दिल्ली आहा हेचे हितूर दे कॅन नोटिफायड आनी तुमकां सांगता आमचो जो चीफ कॉन्झर्वेटीव जो फॉरेस्ट आसलो चोडणकर जो खरो जाल्यार सरकाराचो हे जावपाचो विटनेस तो सरकाराचो विटनेस जावंक ना हितूर तो जाला पिटिशनराचो विटनेस आनी तेणी स्ट्रॉंगली सांगला की हें जावंक जाय म्हणून तेन्ना हेचेर सगळो विचार करा आनी विचार करपाचो वेळ येयल्लो आहा आनी विचार करपाक आनी वेळ ना कित्याक डेडलायनी प्रमाणे म्हाका दिसता 28 तारखेक 24 तारखेक हें जाला म्हणजे ऑलरेडी आयज 15 दीस गेल्ले आहा 3 म्हयने म्हणजे 90 दीस केन्ना दीस वयतले भितर पिटिशन घालतले ताका स्टे मेळटली व्हेरी डिफिकल्ट आनी आमी काय करतले आमी समज ओग्गी रावले दुसरें तुमकां सांगता तुमची आनी तुमी कालचे म्हणजे पयरचे विधानसभेतले भाशण आमच्या म्हाजो पर्सनली कोणा कडेन ग्रिवेन्सीस ना पर्सनली कोणाच्याच बद्दल म्हाजें ना पूण पयरचें भाशण तुमी पळया आनी तुमकां सांगलेलें भाशणां पळया हांगा वाग ना म्हणून हांगासर आमचो प्रतिनिधी सांगता विधानसभेन तेणी काय सांगलें पत्रकार बंधू बी आसताले तांकां सगळ्यांक खबर आहा विधानसभेन तेणी एडमीट केलें की वाग आसात म्हणून म्हाजे कडेन भाशणां विधानसभेन तो सांगता की वाग आसात आनी हांगा वाग ना म्हणटात ते फिरोंक येयले वागाक बाउंड्री कळटा वागाक बाउंड्री करता बाबा भीमगडाची म्हाजी बाउंड्री हांगा येवंक जायना थंय येवंक जायना तो प्रश्न ना आमी इतकेंच बोलपाचें की हे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करून कोणाक कितें एचीव करपाचें आमकां आमचे जे हातमूळ केल्ले आसा किंवा आमचे पोटाचो प्रश्न आहा तो आमकां सांबाळपाचो कोणाचो काय हेतू आहा तेच्या भायर आनी खूब आहा हेणी ह्या जजमेंटान म्हटलेलें आहा जी मायनींग लॉबी आहा हेका विरोध करपी आहा ते मायनींग लॉबी म्हणटात तांकां मायनींग करपाचें आहा म्हणून वाग नाका म्हणटात ते तेंच्या दृश्टीन घेतात आमी खंयच्या दृश्टीन घेतले आमकां
आमची जे संरक्षणाचे जे आमी आदमूळ केल्ले आसा आमचे आनी आमी काय दुसरें मागना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.